आयतारा सांकवाळची ग्रामसभा बरीच रंगली। सोपो कर लादप, डेंग्यू समस्येचेर प्राथमिकताय अशा वेगवेगळ्या महत्वाच्या विषयांचेर चर्चा जाली। पळयात। भारताच्या व्हडल्या चेन डी मार्टाक उपासनगरांतल्या तांच्या प्रस्तावित वेवसायिक इमारती खातीर दिल्ले परवानगी रद्द करपाचेर लेगीत थळाव्यांनी प्रस्ताव मांडलो। जाल्यार जुवारी नगरांतल्या खासगी प्रॉपर्टीत आशिल्ल्या यल्लम्मा देवीच्या देवळा संदर्भात सरपंचाक कितें सांगपाचें आसा तें आयकात। कंस्ट्रक्शन काम चालू आसूंक जायना। हांव तुमकां रिक्वेस्ट करता की तुमी हेजेर एक्शन घेवपाचें, पुलिसांक कळोवपाचें आनी हेजेर एक्शन घेवपाचें, काम स्टॉप जावपाचें आनी एक सांगता की कंस्ट्रक्शनचो लायसन्स तुमी दिला तो रिवोक करपाचो। यल्लम्मा देवीचे इश्यू येयले आनी यल्लम्मा देवीचे हांव कितें म्हणटा, पयलीं जे यल्लम्मा देवीचे कमिटी आशिल्ले लोक आसा, भरपूर लोक पयलींचे आसा ते ओल्ड अजुनूय आसा ते, आनी म्हाका खबर आहा केन्ना की अरावंड 40 years बॅक ते देवळान वयताले, वर्सान एक फावटी जात्रा जाताले, लोक थिंगा चलोन वयताले। आतां कितें जालें ते देवूळ थिंगा जे आसा पळय ती एक प्रायवेट प्रॉपर्टी कडेन, ते एक ओनर प्रायवेट प्रॉपर्टी आहा, ते एक देवळात एक प्रायवेट, आनी जे बाकीचे दुसरे तितून एंट्री मारता ते एक प्रायवेट प्रॉपर्टी आहे। तितून कितें आमच्या सायडीचेर आमी कितें करपाचें आमी केलें, आमी डायरेक्ट कोणाचे प्रायवेट प्रॉपर्टीन वचून बाबा तुजे आमकां वाट दी म्हणून सांगपाक जायना न्हू, लिगली जायना। सपोज म्हाजे प्रॉपर्टीन कोणी सपोज एक देवूळ आसा समज आनी म्हाका जाय तशें हांव पुजा करता म्हाजे प्रॉपर्टीन, सपोज दुसरे नाल्यार एक देवूळ नाल्यार मस्जिद आसूं नाल्यार चर्च आसूं चॅपल आसूं, म्हाजे प्रॉपर्टी कितें हांव तेजे पुजा करता, कोणाक म्हाका फोर्सफुली कितें करपाक जायना। गोवा 365 खातीर हिरुमा आले, मनीषा जाधव आनी ओमकार देशप्रभू।